सरपंच विशांत पेडणेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच सीमा आरोंदेकर मेळून 9 पंचवांगडी हजर आशिल्ले। या ग्रामसभेत मायनिंग खासा करून पयऱ्याच्या साळगांवकर मायनिंग कंपनीचो मुद्दो तापलो। थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो मान्य करिना तो मेरेन साळगांवकर कंपनीचेर पंचायतीन कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी लावन धरली। आज आमच्या माय पंचायतीत ग्रामसभा आसली आनी आमी 9 पॉयंट मांडलेले। जे 9 पॉयंट मांडले ग्रामपंचायती कडेन मांडलेले आसा आनी जी एक्टिविटी साळगांव कंपनी पळय इलिगल आसा ती सगळ्या दाखोवन दिल्ली आसा आनी ज्यो गोष्टी ज्यो इलिगल भायर आसा आनी करूंक जाय त्यो कंपनीक साळगांवाक दाखय पंचायतीक दाखयल्या आनी सकाळी आमकां आश्वासन दिलां सरपंचान की सकाळी तांकां नोटीस करता आनी स्टॉप करता म्हणून। आमकां सगळो विश्वास आसा पंचायतीचेर आनी आमी ग्रामस्थ म्हणून आमचे मयेचे सगळे सरावंडींग आमकां सपोर्ट करतात। कारण जी कंपनी 50 वर्सां चलोवंक येयल्या ती बऱ्याक सगळ्या गांवांक सफलताय ज्यो गोश्टी जाय त्यो करूंक जाय। त्यो गोश्टी केल्यार त्यो कंपनी चलतली। जर त्या गांवांक करिना काय जाल्यार कंपनी ती चलची ना। आनी हितून आमचो ठाम आसा मया पंचायतीन मयेचे ग्रामस्थ। तुम्ही आता एक किंवा महिना जाता आमकां जातले कारण ते फुलफील करचेच पडटा। तुमकां खबर आसा जेन्ना गांव खंयचो उठटा खंयचो मय आयज मया उठतले आयज आमी ते स्टार्ट केल्या आतां टोटल मया उठतले। जेन्ना मया उठतले तेन्ना एक कितें कळटलें कारण ज्यो आमी फुलफील केल्ले आसा कॉन्टेक्स्ट आमकां नाका आमचे टिपर घेवचे जे सरावंडींग कितें आमचे बेनिफीट आमचे सगळ्यांक दिवचे जसो चौगुलो दितालो तश्यो तेंच्यांनी दिवच्यो आमकां परत परत सांगितलं आमी कॉन्टेक्स्ट आमकां नाका। आयज मये पंचायतीची ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेन मोठ्या प्रमाणान जे खाण पिडीत जे लोक आसा ते सगळे एकत्रीत जाल्ले आणि हो विषय आमी मुळाक खाजन म्हणा किंवा शेतकरी म्हणा गेली कितलीशींच वर्सां आमी सगळ्या पातळ्याचेर येल्लो आसा। आमचे जेन्ना हियरींग जाल्ले ओपन त्या हियरिंगान सुद्दां हे विशय आमी मांडले। म्हणून आयज वयर जो आमचो अनुभव आसा तो खंयचीच कंपनी जे नियम सरकारान दिल्ले आसा ते नियम पाळिना आणि म्हणून गांवांतली शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, न्हंयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा, उदकाचे सगळे सोर्सीस जे आसा ते तेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्ले आसा। आमचो एकूच प्रश्न आसलो आणि फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो विशय सगळ्यांच्या सुचीर मांडलेलो की आमकां हे सगळे विशय तेंच्यांनी कायमच्या निकालान काडचे तो पर्यंत ह्या विशय जो आसा मायनिंगाचो तो स्थगीत दवरचो म्हणून। ग्रामसभा मेजर इश्यूज आयले ते साळगांवकर मायनिंग कंपनीचे आयले तेचे एम्प्लॉयमेंटाचे ट्रकाचे डिस्पेन्सरी हे विशय आले आनी तेजेर बरे चर्चा जाली आनी तेजेर आमचे विशय आमी हाताळ्ळे आनी लोकां पर्यंत आमी हे मॅसेज पावली की जशे साळगांव मायनींग आपले नॉर्म्स पाळूंक ना तशेंच आमी तेंच्या बरोबर आमी लोकां बरोबर रावतले आनी मायनिंगाक आमी फाल्यां एक नोटीस काडपाची आसा। सेकेंड इश्यू जालो तो आमचो हातुंतले हांगासरलो स्मशान भुमीचो जालो तोय बीन आमी विशय बरो हाताळ्ळो। लोकांक आमी सांगलें की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तो विशय आसा तो फाल्यां आमी इन्स्पेक्शन बुधवार दीस आमी इन्स्पेक्शन करपाक वता आनी तें इन्स्पेक्शन करून आमी रोखडेच तांकां लोकांक आमी तेजे आन्सर दितले कितें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।